दीस सोमार ऑक्टोबराची 27 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 8 वळ 12 तावन 17 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमी ऋणी, पूण रक्तमांसाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्ही. कित्याक रक्तमांसा प्रमाणे जियेतात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमांसाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरी जिवनाक तुमकां वन पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्तासोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 68 2 आनी 4 6 तावन 7 20 तावन 21. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. ऊठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मनांक तुज्या मुखा वयलें धांवडाय. पूण नितीवंत देवाचे सदरे मुखार संतोसतात आनी आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उठतात. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापय तो विधवेचो आधार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावूंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुखेस्त करता. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस आमचो हारभार घेतला त्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तस्सो. कसलो देव आमचो. ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय, सर्वेस्वर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. तुजें उतर सत सोम्या. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 10 तावन 17 पर्यंत. एक सब्बाता दिसा जेजू एका सेनेगोगांत शिकवण दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देंवसार निमती कश्टाताली. सगळीच ती बागवाल्ली आनी नीट रावूंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशीं तिका आपयली आनी म्हळें, आगे, तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांवाडूंक लागली. पूण सब्बाता दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनेगोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगूंक लागलो, तुमकां काम करूंक म्हणून 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण सब्बाता दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोम्यान म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो सब्बाता दिसा गोठान बांदिल्ल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक वरीन हांवें. तर 18 वर्सां तावन सैतानान खोडयार गेल्ले हे अब्रामाचे तुवेक तिच्या बांदपासांतली सब्बाता दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलेलें आयकून ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. देवाचें उतर हें
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू ह्या संवसारी देवाचे मिसांव जारी करता आसतना सर्वांक बरें करीत गेलो. आयचे सुवार्तेंत असलेंच बरें काम एक आजापा विशीं आयकता. जेजू 18 वर्सां कश्टांचे स्त्रियेक पिडेतावन सुटका दिता आनी तिका बरें करता. ह्या वांजेलातावन 2 लिसांवां आमकां लाभतात. पयल्यान जेजू लोकांच्या गरजांक पावता आसतना वा बरें करता आसतना वेळ, घडी, दीस वा संदर्भ पळयना, बगार लोकांचे कश्ट आनी भावार्थ मात पळयता. आमच्या जिवितांत जर देवाचेर अखंड भावार्थ दवरलो तर आमच्या कश्टांत, अनवरांत आनी पिडेंत ताचो हात आमचेर सदांच आसतलो आनी आमकां राखतलो. दुसऱ्यान जेजू बरी आमी तयार आसाचे हेरांच्या गरजांनी पावूंक आनी कश्टांत आदार दिवंक. दीस वा वेळ, दुबळीकाय वा ग्रेस्तकाय, अंतस्त वा गौरव, धर्म वा समर्थ आमकां हेरांक बरें करूंक आडखळ जावं नजो. बगार मनशापण, बरें मोन आनी बरें चिंताप आमच्या बऱ्या करण्यांक प्रेरण जायचें.